सुती मसाला प्रायोजित आमगेल वासरी आणि रांदप कोरचे सुलभ हाजे आईची संचिकेका हांव तुम सगळा काही स्वागत करता. आमकां आमगेल वासरीचे कमेंट्स तू मस्त कडेन आयिल्स कमेंट्स कसं म्हळ्यार आमी आमची गेल चड यूज करता म्हणून. पण हांव म्हणटनाची कमेंट्स यूज म्हळ्यार मस्त वर्ड्स इंग्लीश उलयली म्हणटना आमगेल आयची गेस्ट प्युअरली कोंकणी उलयतली तसली आमगेल तुम मस्त कडेन पळोवन आसा पुरो स्मिता प्रभुतांनी आनी निरूपण मस्त कडेन केलेलें आसा आनी तांगे विशीं मस्त आमी सकड कळून घेवचें आसत आनी मस्त मल्टी टॅलेंटेड तांकां हांव आमगेल वासरीक स्वागत करतची जाल्यार तितले चड आमचे गेल वर्ड्स यूज करूंक ट्राय करता. नमस्कार. तुमगेल एक सन इंट्रोडक्शन दियाची मागीर आमी रांदप करता करताची मस्त पुराय आमी कळून घेवया तुमगेल विशय. खंडिता. ओके. हांव स्मिता प्रभू म्हणून सांगून घरकाळणी आनी हव्यासी कलाविदा. म्हगे ल्हानो वेणूर गांवच्यो वामन कामत म्हणून सांगून आनी अम्मा शांता कामत म्हणून सांगून ती बंडपळ नारायण आचार्याले दो जावन आसा तशी हांगेल संताना पैकी धाकली दो हांव. ओके. सो साना एक इंट्रोडक्शन पळयला जाल्यार आनी मस्त विशय आसा तांगेल विशय आमी कळून घेवच्याक रांदप ताणें कसो रेसिपी आज आमी कोरून दाखयता आमगेल वासरीन तूं म्हणून पळयताची ताजे ओटू ओटू तांगेले आमी उलयता वचा. सो कसो फर्स्ट रेसिपी तुमी आमकां दाखोवचे. आजी हां उणे साहित्य ओके आनी थोडे वेळो मागीर जिवाक चांग आशिल्ले जिब्बे रुची आशिल्ले आळंब्याचे तळशिलेले आनी दुसरे खाद्य कोण दाखयता सर सुरवेत आळंब्या तळशिलेले कोण दाखोवया म्हणलें ना. आळंब्याचे तळशिलेले हाका कसं सकड इंग्रेडियंट्स जावका. हां हाका जाय आशिल्लें साहित्य सुरवेक नाल्लेले तेल ताचे उपरांत चूर केलेले लसूण सपूर शिंदील पियावो टोमॅटोची कुच्च्योल्यो मुख्य जावन जावंक आशिल्ले मालवणी मसाला म्हूण सांगून एकच वेळ हे मसाला ना म्हणतर जाल्यार तुमी स्तुती मसालांत मिरसांगी पिठी आनी कोथंबरी पिठी वापरूं येता. हळदी पिठी रुची तकीत मीठ सजावटाक कोथंबरी पालो आनी मुख्य जावन जावंक आशिल्ले आळांबे. सो फर्स्ट कशें करची विधान. कायल तापो दवरलेली आसा सुरवे आमी तांतू नाल्लेले तेल घालून घेवया. पुराय नाल्लेले तेला बेस्ट आमी आमची गेल्यान चेडावता म्हळ्यार तटवर्ती प्रदेश आशिल्लो आनी नाल्लेले तेला वापरची चड वापरची चिकीत तेल चिकीत चड जावका पडटा. हें ओके म्हळ्यार कावा कसं म्हणायचं जायत सम जायत सम तेल होऊन जाता सर. तेल होऊन जालें की म्हण हात लायल्या कळटा चिकन साणी आनी सुरवेक थोडेच एक बारीक कतरलेले लसूण घालून पळय आमी सिके तापू गानी के थोडे घालून पळोवचे वय म्हळ्यार ते जाल्ला की ना म्हूण करता नवे करपत नवे ताजे खातीर जायत अंदाज आशिल्ल्यान तशी घाले ते पक्कनी सुरवे करतले हांगा एक कोळ काम म्हणटर जाल्यार म्हूण सांगून आतां तापिलस हें आमी सकड समार लसणे चूर घालून घेवं कांतो हाका परबळूची हाजेची तळशिलेले म्हळ्यार केन्नाय लसूण घालून करचे जाल्यार हांगा हांव हाजी पियावी वापरतरस हें खंयच्या खंयची रेसिपी तुमी करची. हें कसं म्हळ्यार आतां आमगेल्यान तो एकच वेळा जळकी खातल आसल्यार तांणी सुंगटां तळशिलेले म्हूण करताची. हां ना म्हणटा जाल्यार तुमी मसाला फ्राय म्हूण सांगून आयकून आशा पुरो हां तशीची तेची हें दवन घेवन हांव ती त्याक प्रयत्न करूं नये म्हूण सांगून घेवन पळयलें. तुमकां लायक लागलें लागलें हाजे ओटू पुराय वेजिटेरियन आनी कसं म्हळ्यार हें खंयचे आतां चपाती जायत शीत जायत पोळ जायत खंयच्या ओटो खावचा सायड डिश वय आमी दाळ आनी लायक जाता. वय आनी कितें सांगची म्हळ्यार आतां आमी सांगतना कालवणी रांदे आनी तोंडा लावच्या म्हणटाची जाल्यार पठ्ठनी सांगून सायड डिश म्हळ्यार सुलभ जाता अर्थ जाता म्हूण सांगून घेवन आतां तुमी म्हणटा उडगास आयला वय तशी म्हणटाची वय न्ही आमची गेल्यांक सकट शब्द येता जाल्यार कसं म्हळ्यार सुलभ एक खंयची जाता म्हळ्यार कधी जावन घेवन अशी सांगतर आसता ती म्हळ्यार आतां चिकीची परबळ्याचे लागले ते जालें की पियाव घाल्या म्हळ्यार ताजे ओटूची ते सिजून येतर आसता. सुमार 2 कांदो पियाव घालला हांवें. मशरूम साधारण 200 ग्राम आसा पॅकेट एक पॅकेट घाल्यार पुरो उजी होडकोन घेवया. तुम्ही विंगड कसं पुराय करताची अँकरिंग निरूपण आणि निरूपण करता मागीर पद बरयता आनी थोडे पेपराकय आमगेले पत्रिका म्हण सांगून वय अंकण लेखन एके ताका कसलें लेखन बरोवन दिता आनी कविता गोश्टीन ती थोडे पटी म्हाका वांटो घेवच्याक अवकाश मेळ्ळेलो आसा
तशी चेडूवाले प्रतिभा कारंजी आणि काणी सांगची स्पर्ध्यो हांत भितर वरेण्यार म्हळ्यार जड्जी जावन येवच्याक आमकां अवकाश आसा म्हाका मस्त पुरो शिकूंक मेळटा सर एक लायक एक रेसिपी ताजे वटूची मस्त खंडिता. आमची गेले वर्ड्स इथं म्हळ्यार आमकां आतां सांगतना तूं कसं करता म्हणटना मनीस आपण कसं वृत्ती करता कितें माहिती सांगता सांगताची. आतां तो डॉक्टर की इंजिनियर की टीचर की तशें जाल्यार ती तागेली वृत्ती आमी कोण म्हूण आमकां कोळखा म्हणटात जाल्यार आमगेली आवय भाशाची आमकां अस्मिताय म्हणटात म्हळ्यार आयडेंटिटी सो तशी कोर येता म्हूण सांगूनय जाता तुमकां कशी आयडिया येईल की कोंकणी भाशेन तूं हे पळय कोरका इतली प्युरली उरलो का म्हणून सांग देखून तुमकां एक कसं म्हळ्यार सांग देखून म्हाका कला क्षेत्रांत मस्त आसक्त आशिल्ली तुमी कन्नडान पळोवन अशा पुरो अपर्णा म्हणून ती अपूट कन्नडान उरता तशें म्हणटना म्हाकाय दिसलें हांवें कसं एक सान प्रयत्न करूं न्ही म्हणून आतां आमची गेली कितली लोक नाची जाल्यार इथे आमी उलोवच्याक प्रयत्न करूं नज म्हूण सांगून म्हाका दिशिल्लें तुमकां वर्ड्स अशी म्हण येता तशें म्हण खंडित बारीक चांग एक प्रश्न निमगेलो आनी एक लायक एक संदेश दिवच्याक म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो आतां कशी इंग्लीश शब्दकोश आसा की तशीच कोंकणीचे एक शब्दकोश मस्त जनान बरयले आसा स्कूल बुक स्कूल बुकांत मेळची पशी चड आमगेली जी विश्व कोंकणी केंद्रांत कोंकणींत नामे लालबागांत कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी म्हणून सांगून आसा थंय वचून तुमी घेतली म्हळ्यार ताका मस्त ना काही 140 रुपये तितलेची जाल्यार ते घेतली म्हणटा जाल्यार तुमकां पक्कने एक कसले शब्द गोत ना जाल्यार इंग्लीश कोंकणी आमगेले कोंकणी आनी हाकाची हिंदी देवनागरी लिपीन बरयले अशी मस्त नमनाचे आनी आमगेले क्रिस्तव बांधवांनी जाय जाल्यार तितलेची शब्दकोश रचयला आसा तांक तांक खंयची जाय की ते घेवन वापर येता आमगेल वासरीचे हांव कमेंट बॉक्सान तूं हायेस्ट जावन अँकरान आमची गेली उरलो का म्हणून मस्त जनान सांगिल्लें आसा हांव मस्त प्रयत्न घेता आसा त्या विशयार जाल्यार उलयतना अशी स्पॉन्टेनियसली येतना आमकां ना म्हाका बद भरम दिसता इता म्हणून म्हळ्यार आतां आमगेल भास आमी वापरनातल्यार आमी विगडान कोण करचें ते एक जबाबदार आमगेल वयर आसा आतां तुमकां गोत अशा पुरो पराक करना आमगेल खातीरची म्हळ्यार आतां कोंकण म्हळ्यार कसलें अन्याक म्हळ्यार कसलें आमकां एक सुदीर्घ चरित्र आसा आमगेल कळ्ळी म्हूण तर जाल्यार ताजी बदल आमगेल भास बरो का म्हणूची 1994 म्हळ्यार 1994 तो अकॅडमी जाली ताजे रुपयाळे संभ्रम उपरांत फेब्रुवारी 22 आनी 23 तारीखेक कारकळां भितर चलतर आसा तशी एक भास म्हणले मनशाक कितले गरजेचे म्हूण सांगून कळिता येता आमकां सो कोंकणी म्हणल्यार पुराय सादारण अकॅडमियाक ताका तुमी आसताची हांव सांगता म्हळ्यार पळय कोंकणी समुदायान तूं कोंकणी हांव बपसले चेडूं जावन घेवन जन्म आयले तिकनी आमगेले आवय भाशे बद्दल आमकां कसलें गोत नाशिल्लें साधारण एक 2011 म्हळ्यार तेदना कासरगोडची मामो आमगेले अकादमीचे अध्यक्ष वेंचून आयिल्ली ती ताजी पशी फुडेंची हांव सुदीवाहीक जावन म्हळ्यार चॅनलान पुराय न्यूज रिडिंगाक कंठदान दिवचें मागशीतल्यान वॉयस ओवर तुमगेले वॉयस आयकतना इतली आमकां आनंद जाता आयकुच्याक म्हळ्यार हांव लेखलें की न्यूज रिडिंगान तांचो परफेक्ट वॉयस फिट जाता तुमगेले कसं म्हळ्यार ही म्हाका आम्हाला दुकान येयली एक देणगा जाल्यार ताका समजावन कसं काम करूं येता म्हणटना हें ताका एक सूक्त जावन दिसलें म्हणून तुमी कसले शिकिल्लेच की कोर्स कसलें ना हे स्वंत एक नमने सांगता म्हळ्यार एक नंबर एकलव्य विद्येशी स्वता बैसून घेवन अभ्यास करचे आशिल्ले आनी कसले एक आतां टीव्हीर कसले येता म्हणटना एक पळोवन घेवन हांव तशी कोरका म्हण एक प्रयत्न सांगपा सो पियाव बत्त सम भाजून येवं काय यो सम तांबडोसो जाव का बाई म्हळ्यार हात सोडून येता म्हळ्यार पंदा आशिल करपता आनी पियाव भाजी तंतोडे मीठ घाली म्हणटात जाल्यार चिकी वगी भाजून येता म्हण सांगू न्हू येतच न्हू आतां टोमॅटो घालया ताजे वटेन थोडे मीठ घालका आपास घालका वय म्हळ्यार वगी बत्ता म्हळ्यार खातीर तुमगेले चेडू आनी म्हाका दोग जन चेडू मालगड पोतू वेल्स फागो कंपनी भितर काम करतले सर खंय आसा बेंगलोरांत पयली मॅन आनी तो GPL तो 2 पाटी मॅन ऑफ द मॅच जावन विन जालो तशी फायनल इयर इंजिनियरींग करतलें ओके सो GPL विशयी तुमी कसं म्हणा आयलीच की तुमी ना म्हाका येवचें सादी जाय न्ही जाल्यार हांव बांदीर पळयतर आशिल्ली लायव्ह आशिल्ली ना मागीर तशें करून घरकडे बसून पळयतर आशिल्ली हाका चिके धांपून दवरल्यार वगी भाजता म्हण सांगू न्हू
आता बाजून येईलच ना बियावू टोमॅटो सकड हक्का साधारण एक 3 चमचे बरी मालवणी मसाला घालता समय हे तुम्ही कोंदवरच की मेळटा नाही हे तयार मेळटा भारी दुकानात मेळटा आमकां ताजे वटूची ಸ್ವಲ್ಪ हळदी पिट्टी एकच वेळा मालवणी मसाला आमकां मेळ्ळी म्हणटर जाल्यार गायसो घेवची कांय ना आमगेले स्तुतीचे मसालाचे मिरसांगे पिट्टी जेव्हा कोथंबरी पिट्टी घाल्यारी जाता ओटू घालून सोडचें जाता बाय मालवणी मसाला म्हळ्यार त्याची कोथंबरी पिठी तांत भितरी कोथंबरी जिरे आनी थोडेच गरम मसाले तांणी घालता तशें चुकून घेवन हे बॉम्बईन तूं मेळचे विशेश जावन तांणी मालवणी म्हळ्यार तांणी कोंकणी उलयतलींची वय 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 तुम्ही खंयचे बेसिकली तुम्ही मिगेले म्हळ्यार अन्नाल गांव हांव जाल्लेल मंगळुरान तुजी परशुराम सृश्टी क्षेत्र म्हूण सांगचे बारीक खुश दिसता म्हाका जाल्यार अन्नाल गांव वेणूर बमणा तांगेले गांव बंटवाळ तशी एक कसं कुशीब म्हळ्यार आमगेले बंटवाळ व्यंकटरमणाले ते वटपुरुष वैभव म्हूण सांगून आनी बेंगलोर दूरदर्शनाच्यान एक कार्यक्रम काडलेले ताजे सगळे निरूपणां साहित्य आनी निरूपणां करचे निमित्त देवा भारी लागी दोकून पळोवचे एक अवकाश म्हाका मेळ्ळो मागीर आमगेले मालत मागीर तुमकां गोतच सण पोले आमगेले आमची गेले संस्कृतीचे एक विशेष अंगस आतां मस्त जन सण पोल मांडटाची जाल्यार ताजे प्रात्यक्षीक कशें दिवचे आनी ती विशेष कसं म्हळ्यार आमगेले आतां कोड्यालाचे हे गांवचे विशेषपण म्हळ्यार आमगेले ग्रामदेव वीर व्यंकटेशाल कोड्याल थेर एक दुसरे तागेले सन्निधानांत चलती तसले आचार्य मठा वटारांत चलता तसले मंगळूर शारदा महोत्सव हे शारदेक साधारण एक 50 वर्स तकून मालत माय सण पोल माळटरच म्हणटना तिगेल एक प्रतिभा अनावरण जावका आनी आमगेले संस्कृतीचे एक जनांक कोळखा म्हळ्यार कती जावन चंदनांतूची ಚೆಲುವಿಗೆ चित्तारा म्हणून तुम्ही कार्यक्रम ऐकून अशा पुरो तांतो मल्लिगे मुडी शृंगार आरोग्यದ भंडारा म्हणून सांगून एक कार्यक्रम केलेले हे सगळे दोन्ही कार्यक्रम टॉप 10 कार्यक्रमांतून नंबर 1 कार्यक्रम म्हणून एक म्हाका हे ಭತ್ತ ಇಲ್ಲ आयले नमे आता विंगड असा मालवणी मसाला खंडित आता थोडे मीठ घालून घेऊया वापस स्टेप बाय स्टेप मीठ घालता रावचे तदन सम पूरा कडेन एक लाख मेळत नवे मेळल कतीरी आत हांव कातोंद बलेले आळाम घालता आनी ते सम सान उजिकोन चाळून घेवया आळांबे मशरूम म्हणू त्याची हे आमगेले कृतक जावन तांणी एक वाडयले तसले न्ही जावन नैसर्गिक जावन आळांबे मेळचे म्हळ्यार पावसा फुडें गुडगुड पडतना तुमकां गोत अशा पुरो कारकळान तो हा ताजी परंबळ दुसरो आसता हे रेसिपी ताका यूज करून पळय खंडीत भारी आनीकय रुची जाता ते खाऊन गोत तशिल्यांक लायक जाता नातल्यार ते नवो फ्लेवर नवो एंटायरली विंगड न्ही जावन आतां आमगेले सांग दिसारी आळांबे आमी वापरनाची त्यामुळे तांचे भितर एक मांसाचे सत्व राजसिक तामसिक सत्व सात्विक म्हण आहार म्हणटना हे सात्विक आहाराक येना फंगस खंडीत जाल्यार आयची दिसान तो तुमी पळोवन अशा पुरो खंय हॉटेला वचाची पनीर मशरूम कुडले त्याची ते ताका मस्त एक नमन्याचे एक ह्या दिता म्हणटना आमी घरकडे कसं एक करूनच याची के धांपून दवरा म्हळ्यार हांतू उद्दा सोडता उद्दा आमी घालू ना घालतन घाले आत तर हदार पळोवन हाका आळांब्या कितले जावका की तितले मात पळोवन उणी जाल्यार पास घाल घेवेत चड जाल्यार कष्ट म्हळ्यार थोडे मीठ खंडापटी मिरची आसता मिठारी असता मिठारी एक मीठ मिरच्या एक उणी मिरसांनी भाजीतना थोडो कोथंबरी पालो घालेलो आसा आतां चिकेची सम मुद्द जायना फुडें एक आयदनां काण घेवन मागीर सजावटाक वयच्यान घाल्या पावता चंद जाल्या आणि एक लायक ते मालवणी मसालाचे विंगड परंबळ एक निमिषभर धांपून दवरया संपाचे उज्जो आणि हे एक आयदनां काण घेवया जायना हांव धरता दवरा हांव करता
मशरूम तळशिलेले न्हय आळांबे तळशिले अळांबे तळशिलेले रेडी आतां ताका सजावटाक कोथंबरी पालो सजावट म्हळ्यार आमचे गेले अलंकाराक अलंकार शृंगार म्हणू जायना तांतूय पळय वय शृंगार म्हळ्यार आमगेले मनशाक करचे करची इल्लेल्या उठो पानपोळी तयार जाला खावन पळोवन सांगा आळंब्या तळशिलेले कोरच्याक एक कायलेंतू नारळेल तेल फण्णा दवरनू लोसणे कोच्चोल घालून घेया मागीर पियावा कोच्चोल घालून चिके तांबडो जाऊ ताई भाजून घेया टोमॅटो कोच्चोलू घालून तांतू थोडे मीठ घालून समरची चाळून घेया मागीर मालवानी पिट्टी नैवें स्तुती मसालाचे मिरसांगे पिट्टी आणि कोथंबरी पिट्टी ओटूची घालून भाजून घेया जाय जाल्यार तितले मीठ घालून घेया मागीर शिंदून दवरलेले तसल आळंबी घालून कायली धांपून उदकांत तिले शिजोवन घेया तयार जालेले तशें मिश्रणा वयरी कोथंबरी पल्ले कोच्चोल घालून धांपून दवरया हें आळंबे तळशिलेले पोळो नैवें चपाती ओटू खावच्याक भारी रुची जाता पळयतना कळटा मातसो लायक जाला म्हणून लायक मेळ नायला ते आणि पानपोळ्याक एक सांगील सायड डिश कसं म्हणा सायड वय डिश तोंडा लावच्याक तोंडा लावचे हांव तोंडा घालून पळयता लावची मान न्ही पुनवून अजून मीठ परफेक्ट जाला तुम्ही घालता वता हांव लेखलें चड जातकी म्हणून म्हळ्यार एक थोडे अंदाज आसता नवे एकच पण उणी जाल्यार हॉट डे घालून घेवेत जाल्यार चड जाल्यार काडू जायना सो लायक जाला एक लायक सायड डिश रेसिपी मेळ्ळा तुमकां टिफिन बॉक्साक घालू जाता चेडू आले नवे वय खंडित सो एक लायक रेसिपी मेळ्ळेलो आसा हांव ते पानपोळे ओटू आनी थोडे तळशिलेले खावन वापस मेळटा तुमकां हे ब्रेका नंतर आसा एक ब्रेक घेवयाची आमी वापस येताची थँक्यू Looking for some awesome interior decor? Here is your choice. The Designers, a well-established and reputed furniture and interior designing firm. Conceptualized in 2008 with decades of experience in the field of manufacturing of variety of wooden furniture and interior work. Having variety ranging from in-house made furniture suiting local market demand, along with exhibiting and representing international branded furniture and modular kitchen units. The Designers, Pujan Krishna Nikethan, Urva, Chilambi, Mangalore. Call 9863 99007. विरामानंतर परत एक पटी हांव तुमकां वापस सगळ्यांक स्वागत करता सो एक लायक मशरूमाचे टेस्टी आणि स्पायसी रेसिपी तुम्ही आमकां दाखोवन दिलेलो आसा तर नेक्स्ट कसं जालें आतां आमी खाऱ्यात्याचे भाजून तळासाणी म्हणून सांगून घेवन न्हू हें कसं म्हळ्यार भाजी नाशी अशी शिजोवन करताची जाल्यार कारत म्हणली जाता चिके सहज जावन तोंड कोड जाता आवत कुर्चार आशिल्ली कूड तोंड तोंड कोड जाता जाल्यार वंटा कोड आशिल्ली पोटा गोड म्हण म्हणटाची तशी ते आनीक चिकी रुची कोण कशी कोर येता म्हळ्यार खातीर जावन म्हणटा भाजून तळासाण कोण दाखोवया म्हण दिसलें म्हाका खंडीत आता त्या कोरची विधान कशी ताका जावका जालेले इंग्रेडियंट्स कसं सांगता हाका जाय आशिल्लें साहित्य कसं म्हळ्यार तेल नंतर लसणेचे दाडान दवरलेले लसूण मागीर ही मिरसांगे पिठी ही आनी मुख्य जावन जावका आशिल्लें काराते हें कसं म्हळ्यार काराते धुवन सपूर कातलो करून ताका मीठ हळदी पिठी आनी चिंचांबा उदक घालयत जाल्यार हांवें जे बिंबलाचे लाय घालून सोडा बिंबला लाय म्हळ्यार केलो जनाल घरकड मस्त बिंबूल अशा पुरो ना हांवें बिंबूल चिडावत आसतना आतां ते आमी फ्रिजा भितर दवरले म्हळ्यार 2-3 दिसां मागीर चिवंडी जाता केलो जन कसं करता म्हळ्यार सुकोवन एक कांडे व्हरताची
जाल्यार हांवें ते धुवन ताजे तोट्टू काडून मिक्सरार वाट्टून ते अंत भितर काय लिंगाल न्हू शिशिराचे शिरशिरान दवरचें हां शिशीर जाल्यार शिशीर अर्ध शिशीर आयतरी मीठ घालका नातल्यार सुरवेक मीठ घाली म्हणटा जाल्यार ते उदक उदक सोडटा सोडटा ओके तसं लँग घालेलें आसा ते घालून आतां पिळून काडून घेवन आयल्या आतां सुरवे आमी हे कारे ते कोच्चलो आमी तोंड काडपाक जाता तेलान तेल तापला म्हूण दिसता वय वय सुरेखा दौल घालत की नाका तन तशी या जाऊ का वय हॉड हॉड करका वय खंयचे तळपाक पोडी घालतना सुरवेक दौल घालू नये अनेक विशयार हांवें सांगच्या कसं इच्छी पावत म्हळ्यार आतां यूथ ऑफ GSP असल एक चांग वेदीक दिता असं म्हणटना हे घरा आशिल्ले घरकारिण्याने आतां प्रतिभावंत एक वृत्तीपर म्हळ्यार प्रोफेशनल जावन आशिल्ल्यान मात्र म्हूण सांगून न्ही कोण कोणा बद्दल एक आश आसता तांणी तांगेली आश पूर्ण करच्याक ही एक वेदिका एक व्हड मापान देणग जावन आसा त्या खातीर तुमकां हे GSP हांकां तुमकां यूथ ऑफ GSP सगळे तंडाक मिगेल तर्फेन हार्दिक धन्यवाद सांगता हांव मस्त धन्यवाद असले सहकार आमकां मेळटा असल्यार आमी आनी काही मस्त नमन्याचे प्रोग्राम्स कार्यक्रम कोरयेत मुखार सुनू आतां इवन तुमी जाल्यार आमगेल्यान तूं खंयच्याय टायपारी करचेच म्हण जाल्यार खंडीत जावन आमी तुमकां एप्रोच जाताची खंडीत आतां निरूपणा विशयार जाय तशा पुरो नावे कसले एक नटना कौशल्य अशा पुरो आनी मुख्य जावन आतां देवस्थानांत मकर संक्रमण तसल देवाल दिसांत छांग दिसांत देवाल विशयार उल्लभ दिवच्याक आतां उपन्यास म्हणटाची त्यावेळी जाल्यार म्हाका दिवचे देवान योग दिलेलो आसा जो म्हाका कळलेलो आसा तें हांव सांगून दिवच्याक हांव तयार आसा सो कुरकुरी जावची ना कुरकुरी जावका म्हणना चिके भाजून आयल्या तितले पुरो म्हळ्यार वेळ जाल्यार तितले बगी करची कती जावन वय कळलें निस्तान काडका न्हू वय थोडे आमचे गेले येताच मी गेले तोंडार करून म्हाका खुशी जाता हे नवनारी तुमगेले एक इन्स्पिरेशन ताका कसो म्हणचे इन्स्पिरेशन प्रेरणा प्रेरणा तुमगेले एक प्रेरणे ना आमी चड जावन आमचे गेले उलोवका म्हणून आनी हांव लेखून घेतला खंडीत म्हाका भारी खुशी त्या म्हळ्यार आमी आमचे गेल्या ना जाल्यार तितले कितले सादीस की तितले वरोका वाडोका म्हणटा जाल्यार प्रयत्न घेवपाचीची सो तोळून घेतले आतां आमी कारेत तोळ काडलेले आसा आनी फण्ण घाल्या जाले सुलभ रेसिपी न्हू वय म्हळ्यार आतां आमी सुरवेक तोळ काडचें म्हळ्यार कुरकुरी भाजून काडका म्हण ना हां शिजल्या पुरो आतां हे सुरवेक तोळ काडलेलो देखून न्हू हांतू मस्त तेल जावका म्हण ना थोड्याची लसूण बादशा आतां किता एक 2 चमचे जो घाल्या पुरो तेल तापलें ये लसूण साली काडून दाडान दवरचे म्हळ्यार काडलेली आशिल्ली नातल्यार आमी घालतना न्ही जावन साल जमीन धाडून घालची आनी मिरसांगे कोच्चोल घालच्यो जाल्यार आतां हांव काडलेलो साल काडलेले आशिल्ले तस करून तेच वापरतले आसा तेल होऊन जालें म्हूण दिस म्हाका हें धाडायल्लो लसूण घालता चडती घालका चडती घालता तडा साण्ण आता हे बिंबला पेस्ट घालल ना ताका मॅरिनेट करूक वय बिंबुलाची दीक सिंदून घालता ना तेवूय घालता तशी घालता ताका विंगड टेस्ट ताका विंगड तशी कसले मस्त एक हें म्हूण दिसना जाल्यार कसं म्हूण म्हळ्यार आतां बिंबूल म्हळ्यार चड असल्यार मात्र हांव म्हळ्यार पळय ताजें तें वय लाय शिकोवन घेवन घालचें म्हूण सांगून घेवन ना जाल्यार बिंबूल सुकोवन आशिल्लें तेवूय घालताची टोमॅटो घालताची टोमॅटो घालताची चिके तांबडो करून भाजून घेवका आनी चेरडुवांक कशी असल्या खावच्या चिके वय वय भारी प्रीती दिसता जाल्यार तांकां विंगड नांव दिवका चंद नमन्याचें कारण त्या म्हणली कुठले जावन ताची गार्लीक फ्राय म्हूण सांगू येता तांगेले नमुन्याक समजावन ग्रीन गार्लीक फ्राय म्हणून कारण त्याचे ताजे मस्त महत्वच ना खंडीत खंडीत इता म्हण म्हळ्यार तांतूय सक्रे पीड म्हळ्यार डायबिटीज कोणा आस की नावे डायट करतल्यांक काही जल्ती की न्ही आरोग्या दृश्टीन भारी सांग आतां रगत शुद्धी जावची कते जायत आनी तांतूं व्हायटमीन ए आसच्या वचून दोळ्या दृश्टीक जायत मागीर आमी कसली आतां अजीर्ण जालेले तावडी कारात्याक जीर्ण रस ते उत्पन्न करचे तसले एक शक्ती आसा ते कारात्या रोज पिल्ले निमित्त अजीर्ण असल्यार पचन जाता म्हूण सांगून म्हणटा ते ये ते नॉनची कांड वर्स असेल की सदा लायक एक जो विषय निमगेलो सदा आनी एक वार ते दवरल्यार कांय जायना म्हणजे आम्ही तेल्ला ना केलं नाही उत्कांश ना कांडावर आहेत म्हणून वय आता हाकाची एक चूर मिठा पिटी घालता वा लसणे केला गो म्हणाल का तरी कारण त्या कशी घाललेलं असतं
आम्ही चिके फास्ट भात म्हणू की मीठ घालचे मीठ एकाच भात म्हणून आणि ताका थोडे मीठ लागतं लागू ना का चिके बाई? त्या विंगड हरविशी जाता म्हणून सांगू ना आता पक्कनी आम्ही बिंबूल तक लाईन येशील म्हणजे आता मी चिंचांबा रोस चिंचांबा उदक घाले तर आता घालच्यो त्या नाही तुगले शिनून दवरता पळे ताजे कोट साण करतनाची चिंचांबा ना घाल का? मागिरी आता झात्तरी जाल्यार एक चमचे चिंचांबा उदक घाल्यार जाता कारण ते कोडस की ना म्हणून कशें करता मा त्या उदका घाल कुडले कोड सांग कसं म्हळ्यार खरं त्याचे साधारण एक कुडको चाबून खाल्यार कळटा तांतो गांवची खरं ताका चिके कोट साण चड ताजे बियेचे कसं लिक्विड खंडित ते म्हळ्यार आमगेले आयुर्वेदान तो हाका विशेष महत्व आसा त्याचे ते सुकोवन पिट्टी कोरनी तांणी वखदां भितर वापरता ती आणि कारण ते तुमकां गोतोस चड असल्यार सुकोवन ताजे बाळक म्हूण सांगून कोरनी ते तेल आंगान तोळ किसमोर करताची फूड तितली खावचे आयकनाचे शिलेची जाल्यार आयचे दिसान तूं कसो आमी क्रिएटिविटी ते सृजनशीलत म्हणटा पळय तशें आमगेल वेर होंदून आसा कशी कोण खावो येता म्हूण आता मिरसांगी पिठी ही भाजी नातिले बेडगी मिरसांगा कसमस्ती पिट्टी कोण घेतली आसा उज्यो सान केला ना साधारण 2 चमचे बरी घालता त्यामुळे बग्गी भाजून येता काळी जावचे करपूच्या ना तशीची ताजी मागशीची करत आणि एक सुकी नवा डिश वय सुका भाजी म्हूण येता ते सोडत की उदाना उदा सोणा जाल्यार आनी लायक जावन चरचरी भाजून येता म्हळ्यार तांतूं तेल्ला अंश आसता कोण घेवन आनी एक कसं म्हळ्यार आतां तेल्ला अंश असल्यार कांय हें ना म्हळ्यार ही मिरसांगी भाजी नातिल दकोन त्या तेल्ला अंशान तूं मिरसांगी पिठी भाता भाजीली मिरसांगी पिठी घाली म्हणून जाल्यार भाजील मिरसांग न्ही तेल्ला आतां लसूण जाली की हरवी मिरसांगी पिठी घालून घाल येता जाल्यार ते केलो पण करपता म्हूण सांगून तशें असल्यार ना मग गॅस बंद कोण जाल्यार घाल येता तशें कसलें ना हें जाल्यार पेज्जे ओटू लायक जावं बारी रुची जाता म्हाका थोडे मिरसांगे पिठी जाय म्हूण दिसता रस तुम कोण अभ्यास आशिल्ले ती दोळ्यार पळयतना कळटा आनी हाकाय जाल्यार एक चिके वेळ दंपून दवरला ताजे उबे रे मेळ्ळा ता म्हण तितलीच आनी कसलें ना जाल्ले 1 मिनट आता तयार जाला खावन रुची कशी जाला म्हणून सांगून आमकां सांगूया कारात्या भाजून तळासाणी कोरच्याक सुरवेरी कारात्याचे कातली कोरनू ताका मीठ आणि बिमला पेस्ट घालून बदीन दवरून घेवची चिके वेळ नंतर हें पीळ काणू नारळेल तेलांतू तोळून घेवची मस्त कुरकुरी तोळका म्हणून ना आनीक एक कायलीन तूं नारळेल तेल फण्णा दवरून तांतू धाडायलेले लोसणे बियो घालून मीठ आणि स्तुती मसाला मिरसांगे पिठी घालून तोळ दवरलेले तसले कारात्या कुडकी घालून सम चाळून घेवची हें कारात्या भाजून तळासाणी दाळीतोय आणि शिता ओटू नैव्या पेज्जे ओटू भारी रुची जाता कितली चंद दिसता असं आताची बैसून जेवया अशी दिसता शीत दाळीतोय आमगेल कुलदेव वय आणि कारात्याचे भाजून तळासाणी आणि एक ग्लास आमी हें कसले ते नंचणा ताक ओ ते कशें करचें आतां आमी वैशाखान तूं तीक रांदय केली म्हूण दिसता जाल्यार तंपाय जाय म्हणटा जाल्यार नांचण भारीच सांगा थोडे नांचणो एक चमची भर नांचणो 1 ग्लास उदकान कडून घेवचे सम निवतरी ताका धंय घालचे आनी काळें मीठ घालका
ते घाल मिक्सी मारली म्हणटा जाल्यार नांचण्याक फटाफट तयार जाता. कंप्लीट एक मील हाडला मायेन मागीर खातीर हांव खावन पळयता टेस्ट आनी ते नांचण्याक मस्त म्हाका आपयतस येवन मागीर पी म्हणून हांव एक स्पून हें शीत आनी ते कारात भाजून तळासन खावन पळयता मागीर ते ताक पुरो पिता. दाळी तो एक सादारण खंयची लावची रांदे तोंडा लावची रांदे असले लाय जाता. कॉम्बिनेशन लाय जाता. मस्त लायक कॉम्बिनेशन मस्त लायकच टेस्ट ते नांचण कोडून तांतू धंय सम नीव तरी म्हणजे ऊन आसतना दही घाल्या बेत्ता त्यामुळे ती सम नीव का मागीर धंय घालचे थोडे उदक घालचे आनी पातळ जेवका जाल्यार चडते उदक घालयत आनी काळी मीठ तितलीच इतली लायक इनोवेटिव्ह ताक जो त्यात करात तळासाणी मस्त जनाक एक सायडा घेवची तसले डिशाचे रेसिपी दिवन आमकां हांगा आमगेल वासरीक येवन आमकां सहकार दिलेले स्मित मायेक हांव मस्त मस्त धन्यवाद दिता. आनी मेन जावन प्रथम जावन आमचे गेल्ले मस्त वर्ड्स आमकां कळची तशी केलेल्या का तांकां धन्यवाद सांगताची हांगाचे आयच्या एपिसोडाक हांव थँक्स म्हणटा पुरे जना पळयलेला का. तुमकां आमगेले एपिसोड कशे जाले हांगा येवन स्टुडियोन कोंकणी खाशेलपण म्हळ्यार आमगेल खाण जेवणां आमगेल बायल मनशां मस्त बुदवंत आसताशी तांगे लागीं मस्त नमनाचे तांकां विशय गोत आसता रांदप गोत आसता जाल्यार भायर येवच्या कशी मागशी सरताशी तसल्याक हांव निवेदन कसं करता म्हळ्यार हांगा येयाची तुमगेल कसो प्रतिभा आसा तुमगेल कसले एक कला आसा ते दाखोवन दियाची आनी खूश पाया म्हूण सांगताची परत एक फावटी आमगेल भास वाडोया उरलोया म्हूण सांगताची अवकाश दिलेले तुमकां सर्वांकय हांव धन्यवाद सांगता. मस्त मस्त धन्यवाद वापस येयाचे आमगेल वासरी खंडित आनी आमगेले पेज यूट्यूबारी लायक शेअर एंड सबस्क्राईब करायची. मस्त धन्यवाद.